दीस बुधवार जुनाची 17 तारीख 2026. पहिले मसाप रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले मसाप अध्याय 2 वोळ 1 आणि वोळ 14 पर्यंत. सर्वेस्परान एलियाक एके वाऱ्या सुळयेंत सरगार वर्सो आसलो तेन्ना एलिया एलिशा सवें गिलगालातावन भायर सरलो. एलियान एलिशाक म्हळें, दया करून हांगा राव, कित्याक सर्वेस्परान म्हाका जॉर्दानाक धाडला. एलिशान जाप दिली, देवाच्या आनी तुज्या नांवाचो सपूत, हांव तुका सांडचो ना. आनी ते दोगांय सांगाता गेले. 50 प्रवादी तांच्या फाटल्यान गेले आनी हे दोग जॉर्दानाचे तडीक पावले तेन्ना ते इल्ले पयस रावले. एलियान आपलो दगलो काडलो आनी तो दोडून उदकाक मारलो. उदक 2 वांटे जाले आनी ते दोगी सुके धरणी वयल्यान उतरून पलतडी पावले. ते पलतडी पावतच एलियान एलिशाक म्हळें, म्हाका तुजे सरशिलो काडून पयस वरचे आदीं हांवें तुका कितें करूंक जाय तें सांग. एलिशान जाप दिली, तुज्या आत्म्याचो दोडो वांटो म्हाका मेळूं. एलियान ताका म्हळें, तुवें मागलाय तें दिवंक सोंपें न्ही, पूण म्हाका तुजे सरशिलो कसो काडून वयर व्हरतले तें तूं पळयशी जाल्यार तुवें मागलाय तें तुका मेळटलें, नातर तुका तें मेळचें ना. ते उलयत वेतना एक उज्याचो रथ आनी उज्याचे घोडे दिश्टी पडले आनी तांचे मदें रावले. एलिया वाऱ्या सुळये मदें सगाक चडलो. एलिशान हें देखलें आनी ताणें व्हडल्यान बोब मारली, म्हज्या बापा, इस्रायलाच्या रथांनो आनी रथ सवारांनो. तो ताचे नदरे मुखलो भायर पडलो तेन्ना एलिशान आपलीं वस्त्रां घेवन पिंजलीं आनी तांचे 2 वांटे केले. उपरांत ताणें सकला पडलो एलियाचो दोगलो विंचलो आनी तो पाटी वचून जॉर्दानाचे तडीर रावलो. ताणें सकला पडलो एलियाचो दोगलो घेवन तो उदकांत मारलो आनी म्हळें, सर्वेस्पर, एलियाचो देव खंय आसा? ताणें उदकाक मारतच तें 2 वांटे जाले आनी तो उतरून अलतडी आयलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. कीर्तन 31, 20, 21 आनी 26. श्लोक. आमी पातकी सुम्या तुजी काकुळट मागतांव. काकुळदरा देवा म्हजी काकुळट कर. भोव कणवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. धू तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिकलांतलो. श्लोक. आमी पातकी सुम्या तुजी काकुळट मागतांव. म्हजो गुन्यांव हांव वळखूंक घेतां. म्हजें पातक सदांच म्हजे मुखार दवरतां. तुजेरच हांव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलें हांवें केलां. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागतांव. म्हज्या गुन्यांवांतावन तुजी दिश्ट परती आनी सर्व म्हजीं पातकां नांच कर. रक्ताच्या गुन्यांवांतलो निवार म्हाका देवा म्हज्या सडवणदारा आनी म्हजी जीब तुजी सडवण गाजयतली. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागतांव. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा म्हणटा आसुमी. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगांय ताचेशी येता. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामाथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 6 वोळ 1 तावन 6 आनी वोळ 16 तावन 18 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना. देखून तूं दान धर्म करतना
तुज्या मुखल्यान कोंब वाजय नाका. कपटी सिनेगोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांतोन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कपट्या सारकीं जाय नाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनेगोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावून मागोवंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार धांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कपट्यां बरी तुमचीं मुखां बावय नाकात. ते आपूण उपास करतात म्हणून लोकांक दाखोवंक आपले सारकेंच भंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां ताचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माग आनी तुजे मुखामळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हणून गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू 3 भक्तीच्या करण्याविशान शिकोवन दिता. दान धर्म, मागणे आनी उपास. ह्यो करण्यो जुदेवांच्या जिणेचो वांटो. पूण जेजूक जुदेवांनी पाळच्यो भक्तीच्यो करण्यो तांच्या वैयक्तीक परगटणेक केल्ल्या बरी दिसलें. देखून आपल्या पाटलावदारांक ह्या करण्याचो नवो अर्थ शिकयता. आमचें तें कितें आसा तें हेरां तें वांटून घेवचें दान धर्म. जो कोण दान धर्म आपल्या वैयक्तीक परगटणे खातीर करता ताका भावपणाच्या एकतारांतावन भायर दवरिजे म्हणून पयली धर्मसभा आशिल्ली. देखून जेजू म्हणटा, जें कितें तूं उजव्या हातान दिताय दाव्या हाताक कळना जावं. देवा तें संबंद रुपीत करचें आनी सदांच ताचें तें जियोंक आदार दिवचें हातेर मागणें. थोडे जुदेव हेरांनी पळयजे म्हणल्या उद्देशान मागण्याचो वेळ लागीं जाताना रस्त्याच्या कोनशांनी वचून उबे जाताले. जेजू हें खंडन करता आनी म्हणटा, कुडा भितर रीग आनी दार धांपून तुज्या बापा लागीं माग. जुदेवांचो उपास जायत्या भयल्या गुर्तां मुखामळ धुयनासतना, माथ्याक तेल माखिनासतना, केस उगयनासतना करूंक आसलो. जेजू हें खंडन करून म्हणटा, जें कितें तुमी करतात गुप्ती आसल्या तुमच्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत ह्यो भक्तीच्यो करण्यो हांव कशें पाळटां?